कॅप्टन मग एक मनोजान एलिगेशन केला की तुम्ही पेरणा दसर भाषण दिता म्हणतात त्या भायर तुम्ही दाबोळ जातून झोपडपट्ट्या त्यो खाली करचो अशी तुम्ही मागणी केल्या सो तुमकां कितें सांगता पळय हातून आमी रिस्पॉन्ड करूंक सोदिना कित्याक जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर एक्सपोज करता आरोप घालता तेन्ना या तुकाराम परबाक मिरची कित्याक लागता तो प्रूव्ह करून दिता दॅट ही इज एजंट ऑफ बीजेपी त्या खातीर कितें आसा तें आमी एज पर लॉ करतले जेन्ना आमकां थिवी गांवांत आमच्या ब्लॉकान आपयले आनी मागीर फंक्शन जातकूच जेन्ना थंयसरचे अध्यक्ष श्री हेमंत कांबळेन सांगले की उमक्या उमक्या गांवांनी वचप प्लस पिरना म्हणपा लागलो कितें घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा वायडनिंग ऑफ रोड तेन्ना आमी म्हळें आमकां पळोवपाक जाय बेश्टे स्टेटमेंट करून फायदो ना जेन्ना आमी पिरना गेले आनी थंयसर गांवचे लोक आयले शॉपकीपर आयले आनी तांणी सांगले ही आमची घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा सो हांवें तांकां इश्युरन्स दिले हो इश्यू हांव रेज करतलो कित्याक जेन्ना आमी भोमाचो लोक आमचेशी आयलो 4 दिवणां तुमकां खबर आसा ती सेव्ह करपाक आमी श्री नितीन गडकरीशी गेले पर्सनली घरा वचून मेवले ताका दिल्ली लेटरी बरयले ताणें रिप्लाय केले जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगले आपूण एक्झामीन करता म्हूण तो ताणें एक्झामीन करूंक ना हे नितीन गडकरीन म्हाका बरयलें ब्लॅक अँड व्हायटान आमचे कडेन लेटर आसा ते आमी लोकांक थंयचे दिल्ले की आपूण एक्झामीन करतलो म्हूण जाल्यार तुमी कशें आयकूंक ना तरी पूण आमी वयल्यान करतले म्हणपा लागलो आमी सांगले बायपास आसा तो एक्सप्लोर करा तेय करिना ते सो नॅचरली आमकां भंय लागलो सेम थिंग करतले पिरनाचे लोक आनी पिरनाच्या लोकांची घरां आनी शॉपां सेव्ह करीत आनी आमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार तुकाराम परबाक कितें प्रॉब्लेम आसा ताणें तेंच करपाचें मरे तो कित्याक वगी रावला तो लोक पिरनाचो तुमचो न्ही आमचो न्ही गोंयकार लोक न्ही तो पिरना जावं काणकोण जावं वाडपो जाय सगळ्याक म्हाका जेन्ना इलेक्ट केला घरा न्हिदपाक न्ही लोकांचे विशय घेवपाक आनी आमी घेत आसतले आमी तर घेना जाल्यार खंय ना खंय आमचेर फेलियर म्हण येतले ते इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एवरी गोवन पर्सन खंय जावं तो आनी काँग्रेसाक वोट केला म्हूण न्ही तो बीजेपीचोय आसूं कोणायचो आसूं एज MP सगळ्यांची आमी कामां करपाक जाय हांगा भेदभाव करपाचे ना खंयच्या समाजाचो खंयचे पार्टयेचो खंयचे ना सॉरी दॅट इज रॉंग सो त्या खातीर आमी गेल्ले तुमी ताका विचारपाक जाय ताका मिरची कित्याक लागली ताणें घेवपाक जाय हो विशय तो म्हणटा तुम्ही फक्त हाचेर आमी हांव हें करिना करता म्हणटा तो तुम्ही लोकसभेन काय हांवें लोकसभान पळय कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा ओपन बूक वचा नेटार आनी काडा एक्सपोज करतले म्हणजे फक्त एक्सपोज करतलेच म्हणटा पण काय एक्सपोज केलें कितें ते दावा करा तुमचेर एक्सपोज करतले करू न्ही रे तो बीजेपीचो एजंट मरे तो खूद एक्सपोज करता जेन्ना बीजेपीक आमी अटॅक करता आनी ताका मिरची लागता आनी तो उलयता तेन्ना तो खूद एक्सपोज जाता पिर्णा गांवांत आनी राजकारण करूं नाका म्हणटा तूं कोण राजकारण करिना शॉपां आनी घरां सेव्ह करपाक नाका तुमी सांगा थंय सेव्ह करपाचें ना कोणे तरी आवाज करपाक जाय थंय अध्यक्ष बाय द वे जेन्ना हांव थंय गेलो आय कॅन शो यू माय फोन दिता तुमकां चॅक करा तांच्या फुडल्यान हांवें कोणाक फोन केलो थंयसरलो एक लिडर हू इज राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद तनवडेक हांवें फोन केलो तांच्या फुडल्यान स्पिकरार घाल्लो कित्याक हांव जाणो आमची जेन्ना दिल्ली मुलाकात जाल्ली ताणें आपणाचो हुस्को दाखयल्लो गोंया बद्दल आनी जेन्ना हांवें अपील केल्लें दोगांय एमपींक की जेन्ना गोंया बद्दल दिल्ली आमी मेळून एक जावन लढाई करपाक जाय थंय काँग्रेस बीजेपी आनी ते सगळे सेपरेट दवरपाक जाय तेन्ना आमचो बाब श्रीपद नायक आनी बाब सदानंद तनवडे दोनाकायनी येशवरून दिले हांवें म्हळें तुमी सिनियर म्हज्या कडल्यान एक्सपिरियन्स पार्लमेंटेरियन हांव आसा म्हणें ना हांव काडटा तुमकां तर प्रेशर येता पाटयेंच्यान तुमच्या पाटयेंच्यान सरकार आसा म्हूण हांव विशय काडटा तुमी म्हाका सपोर्ट करा ताणें इश्युरन्स दिल्लें
सो आमचे भितर तर इतले आसा गोंयकारांक सेव्ह करपाक आनी गोंयचे विशय जाल्यार हें बरें न्ही, ही बरी खबर न्ही. थँक्यू.